जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयलोलो तो शारोती, म्हणजे बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो. येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितालो, आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो बावार्थ हालो ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारतात तो आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण सजमतले. आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. देवाचें उतर हें.